तर टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. तळाव्यांचे मागणे प्रमाण शेनवारा सावन तयार तळ्याच्या पुराय वाठाराचे मेस माप तसेच ड्रोनाच्या आदारान सर्वेक्षणाक जाल्यार सुरवात. चिमलाच्या सर्वेक्षणाचेर गोंयकारांचे लक्ष आसा केंद्रीत. केळशे तांबोरी वाठारांतले रेवेचे दोंगर केले नष्ट. तळाव्यांनी उक्तायले खर तिडक. पंचायतीन प्रकाराचेर केला आडनदर. तळाव्यांचो आरोप. स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करीत गोयले 70चा युवा शेतकार योगेश देसायान विंगड भाज्यो फळांची केल्या लागवड. नोकरेच्या फाटल्यान धांव घेनासतना स्वता कष्ट करून शेताचो व्यवसाय करपाचो घेतला निर्णय. बार्देस वाठारात 2 सान भयणींचे लैंगिक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात बापूय पुताक केले अटक. म्हापसा पुलिसांनी केली कारवाय. न्यायालयान दोगूय दुबावितांक सुनायली 5 दिसांची पुलीस बंदखण. बच क्लबात लागिल्ल्या उज्याच्या प्रकरणावेल्यान ईडी एक्शन मोडात. गोंया सयत दिल्लीतल्या 8 ते 9 वाठारांत घाली धाड. लुत्रा भवन सयत रेडकराच्या घराचेर ईडीची धाड. आणि मायणा कुट्टरीच्या पंचबाट वाठारांतल्या घराक उसो. एका सुण्याक आयले मरण. विजेच्या उपकरणांसयत भांगर आनी केश लासून जाले गोबर. सुमार 10 ते 15 लाखांचे लुकसाण. आता खबरो विस्तारान. केळशे तांबोरी वाठारांतले रेवेचे दोंगर नष्ट करून ती रेव फातरादे वाठारांतले शेत जमनीत उडयल्या. या प्रकाराक लागून थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. संबंधित पंचायतीन जाल्यार या प्रकाराचेर आडनदर केल्ल्याचे दिसून आयला. पळय. केळशे पंचायत वाठारांतल्या तांबोरी गांवांतले रेवेचे डोंगर नष्ट केल्यात. थंयच्यान काडिल्ली सगळी रेंव फातरादे वाठारांतल्या शेत जमिनीन रास मारून दवरल्या. थळाव्यांनी या प्रकाराचेर खर तिडक उक्तायल्या. हे विशीं थळाव्यांनी पंचायती कडेन कागाळ लेगीत केली, पूण पंचायतीन पुरायपणान आदनदर केला. संबंधित प्रशासनान हाचेर लक्ष घालून या प्रकरणाची चौकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कन्स्ट्रक्शन बांदपाक हो रस्तो केला पयलो, पूण आमी आडाय हें करपाक केलोलें म्हणल्यार आमगे कोणें आयकोना. आनी त्या पंचायता मनशांनी पयलो डेजमन आहलोलो तेणें तेदो दिवना, तेदो हें करूना. म्हणजे म्हाजी हें पयली बायल येयली आनी तेणें सगळें लायसन्स दिलें आनी स्टार्ट केलें तेणें केलें. म्हणजे तेंगे हें तांबोरी खेडशी वाड न्हू तो तेणें केलें आनी आतां पयली माती काडून तेणी हिंगाची भायर वयल्या परतून आण घातो म्हणटाले, म्हूण तेणें आण गायलो ना. आनी आतां माती घायल ती त्या ग्लेनान बंद केलो ती त्या म्हणल्यार दुसरी कडेन घाताय. आमी परतून रिटर्न हाडटाय म्हणल्यार ती परतून रिटर्न येवपा न्हू म्हणल्यार तेंका सांगिल्लें. आतां तेका रजवट हांव सांगिल्लें बरे भाशेन तूं कर, केस्तांव नाका, कित्याक आमगेले भुरगीं केस्तांव पडटाय. म्हणटकच तुमगे जाग आहा जाय तो थिंग जाग्याक घाले आनी बरे भाशेन काबार कोराय. कित्याक एश कोन्न केस्तांव आमकां नाकाय गांवच्या लोकांक सगळे. त्या तांबोरकार आपूण पंचायतान सगळें लायसन्स हें दिलें ते येयनाय. आपयल्या फोन केल्या फोन काडनाय, आपयल्यार येयनाय. म्हणटो तेणें मेन येवपा जाय आहलोलें पंचायता मनशांनी, ते आतां नाय. एक तेंपा आमकां तांबोरी म्हळ्यार बरी उमेद येताली, कित्याक तांबोरी लोक सारको मोगान सारको गांव सांबाळटालो. आनी तेय आमगे फ्रेंडूच म्हळ्यार ते 8 बारा सोडून दुसऱ्या वाजांक गेले पोटा जायना मू. हे आमदारा बारा काम केल्या पोटा जायना मू. आतां ते दुसऱ्या वाजांक गेले. आतां तेंको विचार सोदिता बाबा एसो काम कोन्न तुमगे पोटा करूंक सोदताय, गांव पाड घान तुमगे पोटा करूंक सोदताय. तुमी हिंगाची 100 ट्रक मातोन दुसरे वॉर्डांक आयली ना मू. तुम कोणाको विचाल ना मू गांवच्या लोकांक विचाल ना. आतां हे भुरगे 5 फोन माताय, कोण एकलो फोन काडना. म्हळ्यार इलेक्शन टायमा तुमी येतले लोकांक त्रासांक घालो, कित्याक बरें काम केल्यार खूंय पयशे मेळनाय, वायट काम केल्यार पयशे मेळटाय. आतां हे वायट काम करून हेमी स्टार्ट केलां. सो हेका लागून लोकांक मागोता उठाय. आनी हे जेसीबी ओनर म्हणटाय ते आमगे फ्रेंड, तेंचे बडे आमकां कंप्लेन घालू आमकां दूख दिसता. कित्याक तेय आपणा पोटा लागून तेम जेसीबी गेलो आसतली. म्हळ्यार आमी तेंका एक उपकार मागताय, तुम कितें काम कशें पयलें बाबा तुम तेका पेपर आहाय कायद्या प्रमाणे आहाय ते मातशें विचाराय. Indian Meadow Hainga. We can name it. The truck that was dumping all this waste over, not waste, I'm getting sand tea. Waste me. He said he's coming to pick it up and Azun take a truck in Paul na. Whether he's playing games or what, I don't know. But if he wants to play games, we are going to send a flying squad after him. You can see how much has come up over here. See how many truckloads. Kittu truckload
हिंग बोन तेमी आनी हाटी आहा तेंग शेत आहा तेज फाटी थिंग रोबल आहा सगळे माती आहा आनी तेज फाटी शेत आहा. आय डोंट नो इफ दे आर ट्रायंग टू फिल द फील्ड ओवर हियर व्हॉट इज हॅपनिंग. फ्लाइंग स्कॉटा बी आपयतले तुमी आतां इतले ते कितें रावले तुमी मागीर इतले ते रेंव काडटे भशेन कितली डोंगर दिसता मग तांगे व्हडले मागीर 2 दीस तूं आतां रेंव काड सर कोण फ्लायिंग स्कॉडा कंप्लेन ना काय ना. वी डोंट नो आमकां काल सांचे yesterday evening we got the news and today we are already out here. Evening also we went and we stopped in the evening yesterday. What time? 6 o'clock we reached over there and we stopped them. By then all these trucks were already there. Today not a single truck has come because of us. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मलकणीकार. स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करीत गोयले 70चा शेतकार योगेश देसायान विंगड भाज्यो फळांची लागवड केल्या. ताच्या या वावराची दखल घेत 2025 वर्सा गोंय सरकारा कडल्यान कृषी भूषण पुरस्कार लेगीत फावो जाल्लो. पळयात युवा शेतकार योगेश देसायची स्वयंपूर्णते वाटचाल. 70 हो कृषी प्रधान माल म्हूण फामाद आसा. हांगा न्हंय झरे तशेंच विंगड प्रकारची नैसर्गिक वनस्पती पळोवपाक मेळटा. पूण ह्या सैमीक संपत्तीची राखण करपी आनी शेता पाट्यांक गंभीरतायेन घेवपी लोकांचो आंकडो सध्या उणो जायत आसा. आतांच्या तरणाट्याची पिळगी शेता कडेन पुराय आडनदर करून नोकरे फाटल्यान धांवतना स्पश्ट दिसून येता. ह्या सगळ्यांक देख दिवपी गुळेरी 70चो युवा शेतकार योगेश देसायान नोकरे फाटल्यान धांव घेयनासतना स्वयंपूर्ण वाटचाली कडेन पावल उबारिल्लें आसा. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं योगेश आपल्या शेतान कंदमुळां, मुळो, तांबडी भाजी, मिरची, दुदी, चुरण, कुवाळो, घोसाळी सारख्या वेगवेगळ्या भाजयांची लागवड करतात. तशेंच आंबो, केळी, काजू, नाल्ल, पणस, चिकू, कणगी फळां सयत हळद, मिरी आनी हेर मसाल्यांची झाडांची लागवड करप सुरू आसा. शेतकामाची आवड आनी नवें कितें तरी करपाच्या हेतान योगेश देसायान स्वयंपूर्ण वाटचाल सुरू केली. या कार्याची दखल घेत 2025 वर्सा गोंय सरकाराच्या कृषी खात्यान कृषी भूषण पुरस्कार दिवन ताचो भोवमान केलो. योगेश देसाय हाची स्वताची नर्सरी लेगीत आसा. ह्या नर्सरीन वेगवेगळ्या झाडांची कलमां तयार करपाचो प्रयोगूय तांणी सुरू केला. कश्ट, निश्चय आनी आधुनीक विचार करून शेतान येस मेळोवंक शकता अशें ताचें म्हणणें. माझी नर्सरी आसा, कुक्कुट पालन आसा, कॅशू फेडी डिस्टिलरी आसा माझी. तशेंच ऑल टायप म्हणजे चुरण, सुरण, कंदमुळां, भाजी, काजूचें पीक सगळे तरेची हांव पिकां घेता इन ऑर्गॅनिक पद्दतीन. म्हणजे मॅक्झिमम ऑर्गॅनिक पद्दतीन म्हाज्या कडेन सगळे वेजिटेबल ते अवेलेबल आसता. आणि तू पावसान शेती करता? पावसान हांव भात लायता. कितले एकर लायता? भात म्हणजे ॲक्च्युली आमची भाताची शेती ना, भात शेती ना. म्हणजे कोणाची समज पडींग जर जागा आसा आनी आमी जॉयंट वेंचर करून म्हणजे आमी ती शेती कल्टिवेट करता. म्हणजे अशी पडींग सायडीन ना. म्हणजे फार्मर जर दुसरो फार्मर जर एप्रोच जालो म्हाका सर करुया म्हणत जाल्यार आमी जॉयंट वेंचरान करता. तशा टायप करता. आता तू सगळे म्हणजे वर्साचे 12 महिने वेगळे वेगळे पीक घेता. हय हय. भितन आता चडशे म्हणटा पावसान तू कंदमुळ घेता. हय कंदमुळां घेता. आणि आताचे सीझन रबी आताच्या रबीच्या म्हणजे आमचे काजू लागल्या कारणान आमच्या मार्चच्या उपरांत फूल फोकस कॅशूचेर आसता आनी कॅशू डिस्टिलरीचेर म्हणजे डिस्टिलीचेर फोकस आसता. आनी आमी म्हणजे 35% म्हणजे आमी अशी म्हणजे भाजी, मुळो, वाल हे लायता. ही सगळी ऑर्गॅनिक पद्धती. ओके. आणि आता तुम्ही शेती करताना तुमकां अशें म्हणजे कामगार वर्क आसा, तुम्ही तांकां बी रोजगार दिता? हय रोजगार दिता. कामगार आसा. कितले कामगार आसा? कामगार 2 लेबर आसा आनी म्हणजे 2 सध्या फिक्सूच लेबर आसा. आनी म्हणजे कशी म्हणजे काम वर्कलोड वाडटा त्या प्रमाण आमी आपयता तांकां सध्या. आणि तुमची काजूची झाडां कितली आसा? काजूची झाडां जवळ जवळ 250 मुळां आसा आमची. 250 मुळां. आणि भितन तुमची आता कुळागर आसा, भितन म्हणजे सुपारी, इंटरक्रॉप सुपारी, नाल्ल सुपारी ते आसा, सगळें. नाल्ल आसा, केळी आसा. आणि आता तुमचे शेतान तुमचे आई बी सगळी घरातली हय फॅमिली? आमी फूल म्हणजे आमकां हे सस्टेन कित्याक लागून जाता आमी फॅमिली मेंबर सगळे काम करता भितर म्हणजे ऑल टायम म्हणजे आमी सगळे फूल करता आनी म्हणून आमकां ते फूल प्रॉफिटान जाता. तू आता नोकरीच्या फाटल्यान लागता. तुझे आता शिक्षण कितले आसा? माझे 12 जाला कंप्लीट. 12 जाला. पूण तुवें म्हणजे नोकरीच्या फाटल्यान न वयता शेतीच करपाक कशें चिंतलें? शेती म्हणजे आता एन्सिस्टरा पासून आज्यान आमचे गेल्या, फादरान गेल्या आनी कोणी तरी चलोवपाक जाय. आता सगळ्यांनीच सोडले म्हणून जायना. म्हणजे कोणी तरी चलोवपाक जाय आनी धरपाक जाय. आनी कशें आसा दुसरी गजाल कशें आसा
हे जर सगळ्यांनीच सोडले जाल्यार हे ऑर्गॅनीक आतां हांवूय खंय गेलो जाल्यार लोक म्हाका विचारता आपले ऑर्गॅनीक दी ऑर्गॅनीक दी ऑर्गॅनीक दी म्हणत जाता. ताका लागून म्हाकाय कळ्ळें की मातशें मार्केट आसा ऑर्गॅनीक पद्दतीन केल्या उपरांत आनी कोणी तरी चलोवपाक जाय. ताका लागून हांव स्टार्ट केलें. ह्या शेतान आता तुम्ही करता पळय वर्साचे वेळार तितून आता तेच तुझे पोट आसा. हय हय. सो तुका कितें लॉस जाता कितें जाता? लॉस म्हणजे क्लायमेटान जर बरो सपोर्ट केलो जाल्यार 100% प्रॉफीट आसा आनी एक वर्स लॉस केन्नाय प्रॉफीट आसता. पुढो फूल टायम तूं डेडिकेशन करीत जाल्यार लॉसान हो केन्नाच वचना. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. बार्देस वाठारात 2 सावन भयणींचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात बापूय पुताक म्हापसा पुलिसांनी अटक केली. दोगांकूय म्हापशेच्या सत्र न्यायालयात हाजीर केल्ल्यान दोगांकूय 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. एक काळीज हादरण्यासारखी धक्कादायक घडणूक बार्देस वाठारात घडटा. ती म्हटल्यार 21 जानेवारीक बुधवार दिसा एक आवय आपल्या 2 अल्पवयीन चलयांचेर सेक्शुअल असोल्ट झालेल्याची कंप्लेंट घेऊन म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनार येता. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या चलयांचो जो एज ग्रुप जावन आसा तो 8 ते 10 वर्सां म्हटल्यार एक चली 8 वर्साचे तर एक चली 10 वर्साचे असो आसा. आणि जे असोल्ट करपी एक्यूज आसा हे हांच्याच घरचे कुशीक रावपी हांचे शेजारी बापूय आणि चलो असे 2 जाण जावन आसात. म्हापसा पुलीस ह्या इन्सिडंटाचेर ताबडतोब कारवाई करून त्या 2 जाणांक अरेस्ट करतात आणि तांचेर BNS ऍक्ट, पॉस्को ऍक्ट आणि गोवा चिल्ड्रन ऍक्ट असे ऍक्ट लायिल्ले वता. आणि अरेस्ट जाल्यानंतर जेन्ना तांकां म्हापशेच्या JMFC कोर्टान प्रोड्यूस करता तेन्ना कोर्ट तांकां 5 दिसांची पुलीस कस्टडी आसा ती सुनयता. ह्या इन्सिडंटाचेर फुडली कारवाई जी आसा ती म्हापसा पुलिसांचीच चालू आसा. हडफणेच्या बश बाय रोमिओ लेन क्लबाक लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्या उपरांत आता ईडीन ह्या प्रकरणाविशीं चौकशी सुरू केल्या. ह्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर क्लबाची बेकायदेशीर कामां आनी तातूंतल्यान जाल्ली आर्थीक अफरातफर ह्या आरोपा खाला ईडीन गोंया सयत दिल्लींतल्या 8 ते 9 सुवातींचेर धाड घाली. ईडीन बज क्लबाच्या धनियाच्या घरा सयत तांच्या वेवसायीक कार्यालयांचेर धाडी घाल्यो. तशेंच आदलो सरपंच रोशन रेडकर आनी पंचायत सचिव रघुवीर बागकाराच्या घराचेर ईडीन धाड घाली. 6 डिसेंबराक हडफडेच्या बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक दुर्दैवी मरण आयिल्लें. ह्या प्रकरणाची चौकशी आतां स्वता ईडी करता. ईडीन गोंया सयत दिल्लीत आशिल्ल्या वेगवेगळ्या 8 सुवातेंचेर धाडी घातल्यो. बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबाच्या धनियाच्या घरा सयत तांच्या वेवसायीक कार्यालयाचेर लेगीत ईडीन धाडी घातल्यो. फकत धनीच न्हय तर क्लबाच्या बेकायदेशीर बांदकामांक आनी हेर कार्यावळींक प्रोत्साहन दिवपी व्यक्तींचेरूय कारवाय केल्या. हातूंत हडफडेचो आदलो सरपंच रोशन रेडकार आनी पंचायत सचिव रघुवीर बागकार हांच्या घराचेरूय ईडीन धाड घालून तांचेर कारवाय सुरू केल्या. गोंयांत सध्या एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो रेड्स कंडक्ट करप आसा हे चालूच आसा आणि फाटल्याच दिसांनी अंजुना शापोरा वाठारांत जाल्ल्यो रेड्स आमच्या नजरेक आयल्यो. तशेंच आयज बर्च फायर ट्रेजडी रिलेटेड जी लुथरा ब्रदर्स आसा आनी तांच्यो ज्यो प्रॉपर्टीज गोंयांत आसा रोमिओ लेन आनी बाकीच्यो ज्यो तांच्यो प्रॉपर्टीज आसा हांगासरूय ईडी तशेंच इन्कम टॅक्सांच्यो जॉयंट ज्यो रेड्स आसात त्यो कंडक्ट करपाक आयल्यो. तशेंच जे आरपोरा नागवा पंचायतीचे सरपंच एक्स सरपंच रोशन रेडकर जावन आसा आनी ह्याच पंचायतीचे जे टर्मिनेटेड सेक्रेटरी रघुवीर बागकर जावन आसा हांच्या रेजिडेन्शियल प्रॉपर्टीचेर म्हणजे हांच्या घरान एक आरपोरा तशेंच मैड्या ह्या दोन्ही प्रॉपर्टींचेर ईडी आनी इन्कम टॅक्स हांच्यो जॉयंट रेड्स जातना आमकां दिसून आयल्यो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्यो ज्यो रेड्स आसात त्यो मनी लॉन्ड्रींग कारणा वयल्यान खंय तरी कंडक्ट केल्यो गेल्या आनी सकाळचे 6:30 वरां वयल्यान ह्यो रेड्स ज्यो आसात त्यो चालू आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान रिपोर्टर वीणा मांद्रेकार. भायण्या कुट्टरीच्या पंचभाट वाठारात सत्यवान नायकांच्या घराक उजो लागून पुराय घर लासून गोबर जाले. ह्या घडणुकेची म्हायती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. विजेची उपकरणां भांगर पयशे लासले. सुमार 10 ते 15 लाखांचे लुकसाण जाले. तशेंच एका सुण्याकूय उज्यांत लासून मरण आयले अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली. उजो लागला म्हूण बाचबाट मायना कुत्तरी पंचबाट मायना कुत्तरी. सो इमिजिएटली आमची गाडी येयली. हाऊस नंबर 277/6 सत्यवान नायक म्हणून तो ओनर याचो घराचो. जेन्ना ऊस पेटलो तेन्ना ह्या घरांत कोण नाशिल्लो. हें घर बंद आशिल्लें आनी तेंचे शॉप आसता सिने गिशांता सिने लाता कडेन तेंचे शॉपां ते
बापूय आनी पूत दोगांय थिंगा गेल्ले सगळे बंद करून लायटी बायटी सगळे ऑफ करून. सो हिंगा उज लागलो आनी तेंचे कोणाक खबर ना म्हणल्यार आमकां सगळ्यांनी तेणी लोकल उजो पेट्टा तेन्ना इमिजिएटली आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें. एक्चुअली ते पोंडिसान आमकां आयले हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रुमासान. इमिजिएटली हिंगा येयले ही वाट तुमी पयली आसतली तिका कारगिलूय म्हणून पॅट नेमान उल मारता कित्याक वयर सावन सकयल येवपाक गाडी उबी येवपाक बरें मुश्कील आसता कित्याक तेका चोडटी आहा भरपूर स्टीप स्लोप. सो हिंगा तरी आसतना ते थिंगा रावन होस सोडून तेणी हिंगा सगळी हे उजो पालयला. सो ही शेड तेजी आहा टेम्पररी अशी आसलेली. टेम्पररी म्हणजे हाऊस नंबर आहा 277/6 म्हळ्यार ही टेम्पररी शेड तेजी. मुखार फाटल्यान तेजे फातरांचे आहा. सो फातरांचे ते नळ्यांचे वयर शेड हे आसलेले पळय रुफिंग ते सगळे लासोन गेले. सो तेंचे टीव्ही फ्रीज बेड्स 2 आल्मिरा एक स्टील आनी एक वुडन आनी जो कपडे आनी भांगारूय तेन्ना लासला म्हणटा. भांगार आनी पयशे आसले भितर ते सगळे लासोन गेले. सो तांकां हांवें कळलें ते लेट येयले. सो हिंगा कांय काडूंक मेळोंक ना. तेजे म्हळ्यार उजो चूड जालो सगळो आनी एक सिलिंडर आसलो तो ब्लास्ट जावना म्हळ्यार तेणी आमच्या भुरग्यांनी तो सिलिंडर काडलो. ओके आनी उजो कंप्लिटली आतां सद्या पालयलो आहा. कितले लॉस जाले आसतले? लॉस ताका बरें जातलें 10-15 लाख तूं जावपाक शकता. हांव म्हणटा ते म्हणटा युटेन्सिल्स बी आहाय तेजे भरपूर ते यूज बी करताले कोणा कामाक एका जेवणाचे यूज करताले. सो सगळे आतां भांगार आहले म्हणटा तो आतां कळना ते भांगरा कितें पयशे. भांगरा लागून हांवें इतलें म्हणलां 10 लाख हे भाशेन अरावंड हे फिगर आसतलें. सो आतां डिटेल गेले शिवाय ते कांय कळपाना. फोन केले शेजाऱ्यान आम्ही 2 नंतर गेले आमच्या काही ना 2 नंतर मागीर येवपा आमी गेले शेजारी आशिल्लो तो अडेचांक गेलो म्हणटा तेन्ना सुद्दां कांय ना. तेजे नंतर पावणे 3 सुमार म्हाका फोन येयलो. कितले लॉस जाले आसतले तुमकां? बरें आसा कपडे हे ते सगळे आयदनां गेले हय भांगारूय गेले बेड फ्रीज अरमार सगळे गेले. कोण कोण रावता घरान? हांव म्हाजी बायल आनी 2 भुरगे. ओके. ती कोण नासली घरान? कोण ना घरान कोण आसना. एक कुत्रो मेलो आमचो. तूं बांदून आशिल्लो? हय अरे पळो दिसता. हे दोन्ही तुमचे दोन्ही सुणे? हय. ओके. तो बांदून भितर आशिल्लो. तुया हॉस्पिटलांत सगळ्यो सुविधा सयत ओपीडीच्या कामां संबंधीत सरकारान आपली स्थिती स्पश्ट करची अशी मागणी तुया हॉस्पिटलाच्या कृती समितीन केल्या. तुया हॉस्पिटल जीएमसीत लिंक करपाच्या संबंधान सरकारान 27 जानेवारी मेरेन आपलो निर्णय घेतलो ना जाल्यार 28 जानेवारी सावन कडक उपोशण करपाची शिटकावणी दिल्या. आमची जी मागणी आसा ती अशी आसा हे जे हॉस्पिटल आसा जीएमसी अंडरूच जावपा जाय. आमी जीएमसी लिंक म्हणटा ते मॅनेजमेंट अंडर जीएमसी. मागीर तुमी हेल्प कोणाची घेवंक जाय ती दुसरी गजाल. आनी तेजे पयलीं तेंच्यांनी क्लियर करचे की नोटिफिकेशन काडली एक बरी गजाल पूण तातूंत क्लियर जावपा जाय. तांच्यांनी म्हटलां की सेपरेट ऑर्डर काडटले पूण ती ऑर्डर येवपा जाय. तांची रोल कितें हो क्लियर जावपा जाय. आनीक ते फूल फ्लॅज हॉस्पिटल आसपा जाय. क्लिनीक न्ही ओपीडी चालू करून ते क्लिनीक जातलें. ते क्लिनीक आमकां नाका. ते हॉस्पिटल बांदलेलें आसा म्हणटा ते हॉस्पिटल चालू जावपा जाय. आनी एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटीज त्यो इलिजिबल कॅन्डिडेट्स आसात तांकां मेळपा जाय. आनी तुवें हॉस्पिटल तें नांव आमी एक नांवूय तांकां सुचयता. तुवें हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर अंडर जीएमसी हे त्या हॉस्पिटलाचें नांव आसचें अशें आमकां दिसता. ताजे उपरांत गव्हर्मेंटाक आमी एक विनंती करता की तांच्यांनी स्टँड तांचो जो स्टँड आसा हेजेर जे आमचे मागणी आसा तेजेर ताजो स्टँड 27 जानेर 2026 पयलीं क्लियर करचो. कितें स्टँड आसा तो तर आमकां दिसता की ते 30 तारखेच्या उपरांत सुरू करतले 30 तारखेक सुरू करतले म्हणून. आनी चडशे थंय शिफ्टिंगूच जातले आनी क्लिनीक सुरू जातले म्हणजे ओपीडी सुरू जातल्यो त्यो आमकां नाका. तेच्या खातीर तांचो स्टँड कितें आसा तो सुरू 27 तारखेच्या पयलीं क्लियर करचो. जर हे जायना 27 तारखेर जायना जाल्यार 28 तारखेसान फास्ट टू डेथ आमी सुरू करतले. हे तेन्नाच्यान आमरण उपोशण हे 28 जानेर ह्या दिसा सुरू जातले. गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांत महामंडळात तशेंच सरकारी संस्थांनी कामाक आशिल्ल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक आतां ईपीएफ येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो. ह्या निर्णया खातीर हजारांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक सामाजीक आनी आर्थीक मजत जातली. शेतकी शिक्षण भलायकी PWD तसेच 20 खात्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचो आंकडो चड आशिल्ल्यान सगळ्या कर्मचाऱ्यांक EPF लागू जातलो. फाटल्या कांय वर्सां सावन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे EPF सारक्यो सुविधा दिवपाची मागणी आशिल्ली. सरकाराच्या ह्या निर्णया खातीर निवृत्ती उपरांत अर्थीक मजत जातली. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून कांय कर्मचाऱ्यांनी समाधान उक्तायला.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नावेली कोलवाडा वाठारांतल्या एका अपार्टमेंटात आशिल्ले ड्रायव्ह 7 प्रो युनिट तपासणे वेळार कार्यरत नाशिल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्यान सील केले. साश्टी उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण मडगांवच्या मामलेदारान ही कारवाय केली. युनिटाच्या दर्यान आदेशा बगर युनिट उक्ते करचे न्हय अशी खर सुचोवणी दिल्या. पळयात. कंप्लेंट असली सो कन्सेंट ना म्हणून सील केली. किती कंप्लेंट अशी किती अशी जेन्युइन किती कंप्लेंट म्हटल्यार तेजी ऍक्टिव्हिटीज चालू वॉशिंग ताका लागून तेजी कन्सेंट ना म्हणून डायरेक्शन्स इश्यू केले. पोलीस खात्यात सेवा बजावपी वट्ट 19 उपअधीक्षकांक सरकारान अधीक्षकाच्या पदाचेर बडटी दिल्या. गोंय पोलीस सेवा नियम 2020च्या नेम 30च्या खाला बडटी दिल्या. गोंय सरकाराच्या कार्मिक खात्यान हे विशींचो आदेश जारी केलो. गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच आसा. वेर्णा महामार्गाचेर 3 कारमदी भिरांकूळ अपघात घडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी, मात ह्या अपघातांत गाडयांचे बरेच लुकसाण जालें. ह्या अपघाताक लागून वरांची वरां येरादारी आडखून उरली. पुलिसांनी घडणुकां रचून अपघाताचो पंचनामा केलो. फातोर्डा कदंबा बस स्टँडा कडेन उबे आशिल्ल्या गाडयां विशीं आपणे पालिके कडेन कागाळ केल्ली. मात 2 म्हयने जाले तरी पालिकेन कसलीच कारवाय करूंक ना. सगळे गाडे बिगर गोंयकार चलयतात. जर पालिका तांचेर कारवाय करिना जाल्यार उच्च न्यायालयात वतलो अशी शिटकावणी समाजीक कार्यकर्तो मिलाग्रेस फर्नांडीसांनी दिल्या. इल्लो हांवें आमच्या फातोर्डा जे गाडी आहाय केटीसी मुखार हेंचेर कंप्लेन गायल्ली 2 म्हयने जाले. एवरीडे म्युन्सिपालिटी 5 दिसांनी 6 दिसांनी हांव येता. ही म्हाका सांगताय तुका रिटर्न दिता न्हू म्हूण त्या गाड्यांचेरूय एक्शन घेयनाय, न्हू म्हूण म्हाका रिटर्नूय दिनाय. म्हूण हांव येयल्लो म्युन्सिपालिटी. सो आतां म्युन्सिपालिटी जे म्हाका आतां आयकूं येयला नाय चोयल तेश कोन हे पडे गाडे आहाय हे गाडे हूंय कौन्सिल मिटिंगेर डिसिजन घेवन हूंय हे मायग्रंट्सांक गाडे हूंय थिंगा डिक्लेअर केल्ले आहाय. आतां म्हाका हे एक सोजमना जो जागो जे गोंयकार शेत रोयताले आमगेले सकयल बाजारांत फातोर्डा हे जागे हे पब्लिका पार्किंगा म्हणून एक्वायर केल्लो हो जागो जाल्यार हे सेम जाग्याचेर हे मायग्रंट्सांक हो VIP जागो हो कोण दिलो हो आमगेलो फातोर्डेचो जो कोण पॉलिटिशियन आहा हेंकां सगळ्यांक विटामीन M पावल्ली आहा आनी तांकां लागून हो तांकां VIP जागो हो तांकां हिंगा दिल्लो आहा. आतां ह्यो तुमी कौन्सिल तुमकां निवडून हाडटाय आमगेले फातोर्डा आमचे सगळे लोक तुमकां निवडून हाडटाय. हे कौन्सिल डिसिजन घेवन हे मायग्रंट्सांक VIP जागे दिवपा तुमी हो डिसिजन घेवन हो जागो तुमी गोंयकारांक दिला हो मायग्रंट्सांक दिला. हे आमगे फातोर्डेकारांनी चोवपा जाय. आमगे गोंयकारांनी बीन हेजेर एक्शन घेवपा जाय. अरे आतां आमगे फातोर्डेकारांक तूं चोय एक येते व्हडलें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा एक फातोर्डेकारांक जॉब ना. कोणा फातोर्डेकारां आमच्या यंग युथांक जॉब ना आनी हे मायग्रंट्सांक तुमी VIP जागो दिताय. हे कौन्सिल मिटिंगेर डिसिजन घेवन हे फातोर्डा KTC ऑपोजिट हे गाडी दिवप हे मायग्रंट्सांकू आनी डिसिजन दिला म्हूण कोणाक गोंयकारांक दिला हे आउटसायडरांक दिला मरे तुमी. आतां म्युन्सिपालिटी तर आतां येयल जाय तो हे म्हणटाय रिटर्न दिता आनी दिनाय अजून. सो हे आतां कितें चलता हे आतां आमगेले गोंयची गव्हर्मेंटान हे चोवपा जाय बाबा हे कितें चलता. हे वयत थिंगसून मायग्रंट्सांकूच फॅसिलिटी आनी आमगे फातोर्डेकारांक गोंयकारांक कोणाना. विदेशात काम करपी आणि भारतीय पासपोर्ट दवरून 6 महिन्यांनी घरा येवपी गोंयकारांक आता पद्धतशीरपणान लक्ष करतात असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो सचिव दुर्गादास कामत हांणी केला. मसुदो मतदार वळेरी तयार करतना BLA आणि BLO आपल्या अधिकाऱ्यांचो गैरवापर करून अनुसूचित जमातीच्या लोकांची नावं वगळपाक सोदतात अशी कागाळ गोवा फॉरवर्डाच्या शिष्टमंडळान राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन केल्या. तशेंच काणकोणच्यान 300 परस चड हरकती आयल्यात असो दावो गोवा फॉरवर्डान केला. SIRचे भानगड्यो चालू आहा जे असेंब्लीच्या डिबेटी वेळार सुद्दां आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसायान हावजानूय 2दा दाखोवन दिले की कशे तरेन भानगड्यो जातात आनी जे तरेन मायनॉरिटी कम्युनिटीक खास करून टार्गेट करपाचो एक सिस्टमॅटीक म्हणजे क्लेन्झिंग ऑफ रोल सुरू जाला. हाजे प्रत्यक्ष जे डिटेल आहा ते तुमकां प्रशांत नायक आमचे सिनियर सांगतलेच. आनी जंय जंय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा जे जिखूंक शकनात थंय
चड वोटींग डिलीट करप. हातून BLAंक जेन्ना अलाउड आसा की स्पेसिफीक नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑब्जेक्ट करपा आसना, दिसाक 100 50 60 एकट्यान ऑब्जेक्शनां घालप आनी ते व्हेरीफाय करनासतना BLOच्या कनायवन्सान ती नांवां डिलीट करप. अशें सगळें षडयंत्र सगळें सिस्टमॅटीक चालू आसा. हाजेर आमी तुमकां लास्ट टायमूच सांगिल्लें ना, मिटींग जाल्ली हांव, की वी आर किपींग अ क्लोज वॉच ऑन दीस. आनी आमची टीम पुराय टीम हाजेर दवरीत आहा वॉच. आनी तातूंत काणकोणच्या टिमीकूय खूब गजाल्यो उक्ताडार आयल्या जे तुमचे मुखार दवरतले. आमी आज CEO डेप्युटी CEO प्राजक्ता गोलतेकाराक मेळ्ळे आमी, कारण COची मिटींगेक तांच्या मुखार आमी दवरला की जे इन्स्ट्रक्शनां ह्या ऑफिसांतल्यान सकयल वता, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस म्हणा, मामलेदार ऑफिस म्हणा, थंय ते फॉलो जायना. अत्यंत एक गुंडागिरीची भाशा वापरप BLOनी. तुमी पळयला आसतलें, एक व्हिडिओ व्हायरल जाला, BLA कडेन उलयता, जात ते कर, ECI आमकां लागना, तूं तांकां सांग. म्हणजे दिस इज नॉट अ वे टू टॉक विथ कॉमन मॅन. जे वोटर आहा, जे सिटीजन्स आहा, हांचे कडेन उलोवपाची रीत न्ही. पीपल आर ऑलरेडी इन पॅनीक मोड बिकॉज ऑफ दी SIR. कारण लोक नोकऱ्यांक वता, बारीक लोक डेली वेज वर्कर आसा, बारीक लोक दिसोड्याक वतात, तांकां जेन्ना अशे तरेचे येता, सो तांच्यांनी खंय धांवप आनी त्या वेळार असले तरेचे उतरां दिवप BLAंक आनी किंवा पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेझेंटेटिव्हांक. म्हणजे जाणो BLOज पॉलिटिकल पार्टीचे वर्करूच कशें वागप हे आमी लास्ट टायमूच सांगिल्लें. आनी लास्ट टायम जेन्ना मिटींगेन आमी 2 BLOची नांवांय दिल्लीं. टी टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो.